घेवपाक लागून एक दोन कारणां आसली। तातूंतलें एक जें आसा ते गेले 2 म्हयने काँग्रेस ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्या विशीं वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करताले, वेगवेगळे त्यांचे काय NGO आसत किंवा बाकीचे जे कोण आसा तांकां कोणाक तरी उपोशणाक बसप, मुख्यमंत्र्यांच्या घराचेर मोर्चा व्हरप, नवीन कितें तरी आतां सुरू केल्लें आसा आक्रोश म्हणून, ह्या निमित्तान मुख्यमंत्र्यांच्या हाचेर हें इतलें करूनय थांबना तर त्यांच्या आरोग्याच्या हाका लागून ते कोर्टान बसून गेले। कारण गोंयच्या सगळ्या जनतेक पर्रीकरा विशीं आदर आसा। ज्या ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन लोकांक एकठांय येवपाचें उलो मारलो, खंयचेच गोंयकार तशे भायर सरूना। कारण ज्या तरेन गोंयांत गेली 1994 पासून ते गोंयचे आमदार आसात, गोंयच्या विधानसभेन ते आवाज वेगवेगळ्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसत किंवा रुलींग आसत, गोंयांक लागून तेंच्यांनी केल्लें योगदान जें आसा हें सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा। आनी गेली कितलीं वर्सां ज्या वेळार काम करता आनी एखादें जर आजारपणामुळे जर थोडोसो रेस्ट घेवचो पडलो तर ह्या काँग्रेस पार्टीक माणुसकी सुद्धा तेंच्यांनी न दवरता नाका ते आरोप तेंचेर केल्ले आसात। कोर्टान तेंचे फाल्यां हियरिंग आसा, कोर्ट योग्य तो निर्णय दितले। पण त्यान पयलीं काल मुख्यमंत्री हे स्वता मांडवी ब्रिज आनी मांडवी ब्रिजा कडल्यान आक्षी पर्यंत ज्या जुवारी ब्रिज जाता तिथपर्यंत स्वता वचून आयले, इन्स्पेक्शन करून आयले। आणि त्यामुळे गोंयच्या सगळ्या जनतेन ते काँग्रेस जे उलयता आनी एक्चुअल कृती कितें आसा ही पळयल्ली आसा। आणि त्यामुळे त्या गोष्टीचो काँग्रेसचो आमी ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान निशेध करता। कारण पण मागीर थोडेशी कांयतरी अडचणी मुळे ते उरले, पण तांकां एक इच्छा आसली की ते वचून इन्स्पेक्ट करूं जाय। पण ज्या तरेन काँग्रेस पार्टीन त्यांच्या आजारपणाचें राजकारण केलें हें माणुसकीच्या दृश्टीन योग्य न्हय। तांकां जर जाय आसलें जाल्यार काँग्रेस पार्टीन आमचे कडेन जर सांगिल्लें की आमकां एक अपॉयंटमेंट दियात, आमी वचून तेंची भेट घेवपाक सोदतात, जाल्यार आमी डेफिनेटली ते करपाचें। पण ते करपाक शकना, तांकां राजकारण करपाचें आसलें। आनी त्यामुळे गोंयच्या जनतेक तेंचें खरें रूप जें आसा काँग्रेसचें तें गोंयच्या जनतेक कळलेलें आसा। पण आतां जर मागितली तर नाही जाणार आमी जाल्यार।